एड्युकेशन पॉलिसी जी केंद्र सरकारान पास केल्या आणि जाहीर केल्या ताका गोवा सुरक्षा मंच गोवा म्हणून आमी स्वागत करता। तशेंच गोंयान आमकां खबर आसा 2011 ह्या सालान एक विशय जो जालो तो म्हणजे गोंयान काँग्रेस सरकार आशिल्लें आनी काँग्रेस सरकारान त्या वेळार दिगंबर कामत हो मुख्यमंत्री आशिल्लो आणि त्यांनी गोंयांतले प्राथमीक शिक्षणाक जे आसा ते काही म्हणजे त्याच्या पयलीं जे सरकार जेतून काकोडकर जी आशिल्ली शशिकलाताई काकोडकर तेंच्यांनी प्रामुख्यान प्राथमीक शिक्षण जे आसा ते मातृभाशेन जावचें आनी ताका ग्रांट्स जे चालू आशिल्ले ते दिगंबर कामतच्या सरकारान काँग्रेस सरकारान ते इंग्लीश एका 135 शाळा ज्यो गोंयान ज्यो आशिल्ल्यो 135 शाळांक गोंयान काँग्रेस सरकारान दिवपाक सुरवात केली आणि त्याच्यामुळे एक मोठे आंदोलन गोंयान भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाचे उभे झाले त्या काळात। आणि आमकां खबर आसा की हे मोठे आंदोलन इतके मोठे झाले की म्हाका दिसता गोंयान इतिहासान हे दुसरे मोठे आंदोलन गोंयांतले आसतले। त्यामुळे एक आमकां खबर आसा की ह्या आंदोलनाक मोठ्या प्रमाणात त्या वेळार भारतीय जनता पार्टीने सपोर्ट दिलो। त्यावेळेचे मुख्यमंत्री जे आशिल्ले त्यांच्यानी मनोहर पर्रीकर यांनी ताका सपोर्ट केलो आणि अशें त्या वेळार म्हटलें ताणें की आमी सत्तेर जर येयले जाल्यार 5 मिनटान हे जे अनुदान डायसोजन सोसायटीच्या शाळेंक जे 135 शाळा जे आसा तांकां जे अनुदान दिल्लें आसा ते आपूण लगेच फाटी घेतलो अशें ताणें त्या वेळार म्हटिल्लें। पण प्रत्यक्ष सरकारान आयल्या नंतर तेणें मात्र ते अनुदान फाटी घेवना आणि त्यामुळे हे आंदोलन जे आसा भारतीय भाषा सुरक्षा म्हणजे कंटिन्यू जालें आणि हाचो मोठो इतिहास आमकां खबर आसा। आणि ते जे ग्रांट जे इंग्रजी किंवा डायसोजन सोसायटीच्या प्राथमीक शाळांक जे चालू केल्ले आसा ते अजूनही चालू आसा। आणि आत्ता जे हे पॉलिसी जी केंद्र सरकारची आत्ता जी जाहीर जाल्या कालची त्या ह्याच्या प्रमाणे अशें म्हटलां त्या पॉलिसीन की प्राथमीक शिक्षण जे आसा ते किमान 5वी पर्यंत जे आसा ते मातृभाशेतून जावचे आणि शक्य जाता ते 8वी पर्यंत सुद्धा मातृभाशेतून जावचे अशें त्या हेतून म्हटिल्लें आसा। त्यामुळे गोवा सुरक्षा मंच म्हणून आमी आजच्या ह्या सरकाराक जे आत्ता सरकार आसा आणि ह्या सरकारान जे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जे स्वतः शिक्षण मंत्री आसा तांकां आमी आव्हान करता की तेंच्यांनी हे जे डायसोजन सोसायटीक जे 135 शाळा तांकां जे ग्रांट्स त्या वेळार दिल्ले आसा ते विथड्रॉ करचे अशें गोवा सुरक्षा मंचाची मागणी आसा।